दिनवासिया देवाक देवन आमकां आयजान एक दीस दिला फायदा काडून दिसाचो हे मिसून आदार मागचो. हे दिसाची तें जावन आसा काजाराच्या वर्साच्या निमित्तान देवाक दिनवासून हे मीस भेटयता थॉमस आनी लसी फेर्नांदीस तांचे बरोबर तांचे काजारा पासत देवाक दिनवासून आशिर्वाद तांचेर मागुया. तशेंच मागूंक लायलां आयज बर्थडे एनी मिनेजीस Marian Cabral and Sister Jonita Auxilium Conventaचे सुपेर मागताना मागूंक लायला ऑथमियन पॉल डिसूजा हांच्या पासत आनी कोण बर्थडे मनयता काजारेस मनयता तांचे पासत मागुया. भोव करून तुवें ते पासत मागचें एकामेका पासत मागून हे दिसान बरे बशीर म्हणटा घेवया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सगळे आसूं तुमचे सगळे आसूं. इश्टानो जेरीचें जिवीत शुभक्तमांक आमी बरयताना म्हणटात जेजू आपल्या संवसारी जिवितान बरें करीत गेलो जिवीत ताजें बरें करीत गेलो. आमी तशेंच करूंक मागता. आमकां देवान जायते गूण दिल्या जायते बरेपणान बोल्ला पूण खूब फावटी बरेपण करचे सुवातेर आमी खूब वायटान जियेता. आयज जेजूचे घेवया जिवितान आमच्या बरें करीत आमी वचुया हें शाणेपण एकाक दी म्हूण आयची मिसान मागुया. मागणी आमच्या देवाक मानूंक पातकी ओडकून एकामेका लागीं देवाचें आनी आमचे भाव भयणीचें भक्षणे मागुया. दूख धरून म्हणुया हांव पावती देवाक जोगण्या उचारून सांगता मनाची तोंडान उचारून वायट धरून बरें सोडून मी जायती पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध. सगळ्या सदां कुवार म्हळी सगळे देवळान भोगता आनी तुमकां भाव भयणीनो जगाचेर आमच्या सगळ्या देवा लागीं नोकरातून प्रार्थना मागता. सोरपोद बिरा देव आमची काकूत करूं आनी आमची सगळीं पातकां भोगसून सगळ्यांक ससलीच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोरपोद वेदार आनी सस्नाच्या देवा स्वर्ग आनी संसार तुमचो वयताय तुजे पुर्जेची प्रार्थना दयेन आयकून घे आनी आमच्या काळाक तुजी शांती आमकां सगळ्यांक फोव कर हे आमी मागता.
आमच्या सुमया तुझे पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो कळदेव तुझे सगळी पवित्र आत्म्याचे मान जियेताना राजवट चलयता सस्त्रीच्या ससनान आमेन. बसून देवाचे उत्तर ऐकूया. हेब्रेवांक बरोवलेले चिटी वेले वाचप. भाव भयणीनो, आतां आनी सदां काल आपणा उदेशी कोण देवा सोरशें वचूंक सोदतात तांकां जेजून थारण दिवंक शकता, कारण ताचे खातीर देवा मुखार विनोती करूंक तो सासणाक जिवो आसा. खरेंच असल्या महायज्ञिकाची आमकां गरज आसली. पवित्र निरपराधी निश्कळंक पातकी मनशांतान कुशीन काडलेलो, स्वर्गा परस वयर उबारलेलो तो हेरा याज्ञिका परी न्हय. ताका पयले सुवातेर आपल्या पातकां खातीर आनी उपरांत पोजेच्या पातकां खातीर दिसान दीस योद्न भेटोवची गरज ना, कारण हें ताणें आपणाचोच येवन करून एकेच पावटी केले. समोरतीन नेमलेले याज्ञीक सगळे असोत मनीस म्हूण, पूण समोरती उपरांत आयलां तें सोपुताचें उतर सासणाक सोपून जालेल्या पुताक नेमता. आमी सांगलां ताल्लें हें चड म्हत्वाचें. असलो महायाज्ञीक आमकां आसा. तो स्वर्गार भोव वर्त्या सर्वेश्वराच्या शिवसनाक उजव्याक बसला. तोच पवित्र स्थानाचो मनीस आनी न्हय, पूण देवान मानलेल्या खऱ्या तंबूचो मुणयारी. एका एका महायाज्ञिकाक दाना आनी योद समर्पण नेमतात. देखून ह्या महायज्ञिका लागीं कितेंय तरी समर्पण आसूंक जाय. आनी जेजू संवसारांत आसलो जाल्यार तो याज्ञीक लेगून जावचो नासलो, कारण समोरती प्रमाणे दानां भेटोवंक दुसरे याज्ञीक आसले. हाची चाकरी सर्गीच्या वस्तू फकत एक चित्र आनी सावळी. कित्याक मोइसेस तोंबू ताणूंक वेतालो तेन्ना देवान ताका सांगलें, दोंगरार तुका दाखयलेलो त्या नमुन्या प्रमाणे सगलें कर. जितलो जेजू अदीक श्रेश्ठ कराराचो मुदेश, तितलें अदीक श्रेश्ठ मुनियारपण ताका मेळ्ळें. कित्याक हो करार अदीक वाडट्या भासावण्याचेर इश्टापलेलो आसा. देवाचें उतर. देवाचें वडूक. आमचो जबाब, बापा हांव येतां, तुजी खुशी करूंक येतां म्हणुया. बापा हांव येतां, तुजी खुशी करूंक येतां. योद आनी भेटोवणी तुका नाका जाली, पूण तुज्या उतराक म्हजे कान उक्ते केले. ओम आनी बोलयो तुवें मागूंक न्हय. तेन्ना हांवें म्हणलें, ओ पडे हांव येतां. जबाब, बापा हांव येतां, तुजी खुशी करूंक येतां. तुजे कुशेक हांवें पाळो दिवचो म्हूण शास्त्रांचेर ग्रंथाचेर म्हाका फर्मायलेलें आसा. देवा म्हज्या सगळ्या म्हज्या काळजांत तुजे समृद्धीचो हांव मोग करतां. जबाब, बापा हांव येतां, तुजी खुशी करूंक हांव येतां. सदांच तुजें प्रामाणीकपण व्हडले सभेंत हांवें परगट केलां. म्हजें तोंड हांव धांपून दवरचो ना, हें तूं बरें जाणय सर्वेश्वरा. जबाब, बापा हांव येतां, तुजी खुशी करूंक येतां. तुजी वाट पळयत आसा तांकां सगल्यांक. तुजें सगळें मेळून आनंद आनी संतोश.
तुझ्या तारणाक रावता ती सगळी अशें सदांच म्हणूंक पावूं कितलो व्हरतो आमचो देव. जबाब बापा हांव येता तुजी कोशी करूंक येता. उद्गार उबे रावया. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्तान मरणाचो भस्म केलो. शुभ वर्तमाना वरवीं तांणी जिवीत फांकयलें. ओ मरण पडजोड आयलें. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मार्को परमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. जेजू आपल्या शिष्यां बरोबर दर्या लागीं गेलो. तांच्या फाटल्यान गलिलेच्या लोकांची खेट जाली. ते भायर जुदेया वतान जेरुसलेमाकसून जॉर्दानाचे पेरे तोडतोडीतान तीर सिदोन हांच्या भोंवतणीच्या लोकांची व्हड उरपूस तो कोत्ता तें आयकून ताची शिं आयली. तेन्ना जेजून लोकांची तांणी पळोवन ताणें आपणाक चिड्डना जावंक आपणाक एक ओडें तयार दवरात म्हूण आपल्या शिसांक सांगलें. तो सभार लोकांक बरें कोरी देखून वायटाकारां आसुल्लीं तितलीं ताका हात लावंक सोदतालीं आनी ताजेर पडटालीं. मेळे आत्मे ताका खंयसरूय पडना फुडें ताजे मुखार सरपटून वळेली मारताले आनी म्हणटाले तूं देवाचो पूत. पूण आपणाक दाखोवन दिना जावं तो खराईन तांकां शिडकायतालो. क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वाखाणीन तुका क्रिस्ता. बसा. भाव भयणीनो, जेरूची खबर, जेरूचें जिवीत चोख जावन शुभ वर्तमानकार बरयतात. मातेवस, मार्कोस, लुकास आनी जुआंव. आनी जिवीत जेरूचें एके लायनीन सामारायज करतलो जायत जाल्यार 24 जाण म्हणटात तो आपल्या जिवितान बरें करीत गेलो. म्हणजे जेरूचें आख्खें जिवीत बरें करीत गेलो. देव बापान ताका जायते गूण दिलेले, जायती पदवी तो घेवन गेलोलो आनी संवसारी जिवितान हे सगळे बरे गूण दुसऱ्यांक तो वांटतालो. आख्खें जिवीत ताचें तो बरें करीत गेलो. कोणाक वायट करूंक ना, आपणाची पदवीची मुस्ती केली ना, बरें करीत गेलो. म्हणटा शुभ वर्तमान ताका वाखाणटात. जेजू आपल्या संवसारी जिवितान बरें करीत गेलो. इश्टानो, आमकां देवान रुचल्या, थोड्यांक देवान जायते गूण दिल्या आनी गूण आमकां दिल्यात बरो उपयोग करून बरो फायदो काडून. पूण आमच्या जिवितान नदर मारीत जाल्यार आमी जायते जाण बरो फायदो न्हू दुरुपयोग करता. कोणाक कडेन दुडू दिल्या आनी दुडवां वयरी खूब मस्ती करता. कोणाक कडेन गिन्यान दिलां आनी गिन्यानाचो वापर बरो करचे सुवातेर खूब वायट वापरता. कोणाक गिरेस्ताय दिले, हें दिलां तें दिलां, जायतें देवान आमकां दिलां. पूण आमी बरो फायदो काडचे सुवातेर ताजो बरो उपयोग म्हजे पासत दुसऱ्या पासत करचे सुवातेर खूब फावटी दुरुपयोग करता. समज आमी फाल्यां मेली, आमचो तर कोण जिवीत बरयतलो जायत जाल्यार कितें बरयतलो आसलो तो बरें करीत गेलो वो तो पाड घालून गेलो कितें म्हणटलें आसलें. हाका लागून आमच्या जिवितार आयज पासून नदर मारया. देवान म्हाका रोचला, देवान म्हाका जायते गूण दिल्या. हांव बरें करीत आयलां वो हांव वायट करीत आयलां. वायट तर कोत्ता जायत, जिवीत आमचें बदलूंक वावरया. कित्याक
जिविताचो आमचो शेवट एकूच बरें करूंक जाता पळय तें बरें करूंक कोणी गिरेस्ताय दिल्या आपणाक पासप न्हू ते गिरेस्ताय दुसऱ्यांक पासप कोणाक गिरेन दिला देवान दुसऱ्यांक फायदो दिवंक कसली देणी देवान आमकां दिल्या ताचो फायदो आमकां आनी दुसऱ्यांक जेन्ना आमी दुसऱ्यांक दिता अदीक आमी भाग्योंक जायत वेता तर आयज जिवितांत नदर मारुया कितलो बरो उपयोग बरो फायदो वायट उपयोग वायट फायदो आमी काडला आनी बरें जिवीत तो जिवना बरे भशेन जिवन वावरुया आनी देवाक अनोद मान दिवंक वावरुया कित्याक देवान आमकां एक पासो दरसलो हें सगळें आमकां फावो जावन आयच्या दिसांत मागुया बसूनच भेटून गीत गाय बागेतल्या फुलांमध्ये भेटून आम्ही गायन गाऊया सी सोल पाम 30 C6 पेज 30 Żywa obojmino, emuzian tuमचे बलिदान सोरपोत वेदा देव बापाक मानता तसलें जाव म्हणून मागात हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानान खरे मोहिमेन आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्वर मानून घेवन सर्वेस्परा जितली पावटी आमी हे बोलयेचो उगडास धरून सांबाळून कोत्ता तितले पावटी आमचे सरोणेचो वावर तूं चलयताय देखून हे पवित्र गुटान फावो ते पळय वांटो घेवंक आमकां निर्वी म्हूण तुजे लागीं मागता तस तुज्या पुता जेरूच्या नांवीन आमेन सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं आमचे काळजां उबारुया आनी ती सर्वेस्पराताय उबारता सर्वेस्परा आमच्या देवाक दिन वासया वय अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सरपोत वेदारान ससनीचे देवा स्वर्गान सोरताय तुका आमी दिन वाचूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमचो फायद्याचो प्रितीन तुवें मनशाक रचलोय नितीन ताका शिक्षा दिली पूण क्रिस्तांव आमच्या स्मिया वरवीं दयेन ताका सोडयलोय ताजे उदेशीन देवदूत सर्गीचो सगळो भाग तुवें थोडो महिमो वाखणटात तांचे सांगाती आमचे ताडे मेळून आमी सगळीं स्तुती तुजी गायता So
बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळे पवित्रपणाची जोर, तुझे पवित्र आत्म्यान धाडून हिंदांनी पवित्र कर म्हूण आमी मागता, जावन ती आमकां आमच्या आत्म्या जेजू कडेन सोडवणीची काळस तुका समोर पिता, तुझे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां तुवें फावो केलें देखून आमी तुका दिन बसता, आनी जर कोणाला गोश्ट जाल्यार आमकां समेत सांग, पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा के पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर, आनी फ्रांसीस आमच्या भागिवंत बापाक, फिलीप नेरे आमच्या गवळी बापाक आनी सगळे आदनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवासो धरून मेल्या त्या आमच्या भावा भयणीची काकलूत कर, तांकां तुजे इस्रागतीन मेल्ल्या सोमेसांक तुजे पोरसडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा सोमेसाची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाची माई संगती भाग्यवन जुजे तिचो पोती भाग्यवन धर्म दोता भाग्यवन जुजे वाज आनी सर्व काळी तुका मानवल्यात त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर, जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू संगता, त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याचे एकपणान सोरपोद बेदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका ससण्याच्या ससनां. बापा सर्गीच्या मोगान उलो मारुया. आमच्या जिविता पासत साबार आमच्या गुणां पासत ताका आमी दिनवासुया. आमच्या गुणांचो दुरुपयोग न्हय, बरो उपयोग सदांच आमी करूंक जायतें बरें आमी शिपणावंक एकेकल्या शाण्यापणान बरो म्हूण बापा लागीं मागुया. आमचे बापा तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज्य आमकां तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो ग्रास आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां नगोस, आनी आमकां चान्नेन पळोवन दिवं नाका, वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतले तूं आमकां निवार. दया करून जिवितान आमकां सबसाय दी. सर्गींच्या सुखाक आमच्या सुरुंदरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्या भरोशान आमी वतरेकता. आमकां चुडार ककुतीन चोरपांतली सुटोय, सुराकांतांतली तूं आमकां सगल्यांक वाटाय. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें धरून दिता म्हणलें, तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां हांव दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दिश्ट काल शुकशेपणे तिका शांती दी, आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तुजो जियेताय राजवट चलयताय ससण्याच्या ससनांक. सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं.
मोगान एकामेकाक शांती दिवया. शांती तुमची सोबीत आसूं. देवाची शिडी संवसाराचें पाप देवाची शिडी संवसाराचें पाप कातले आमची कापत कर. देवाची शिडी संवसाराचें पाप कातले आमकां शांती. हो जेजू खरो देवाचो पूत आपल्या संवसारी जिवितांत दुसऱ्यांक सदांच बरें करीत तो गेलो. आमी तशेंच करूंक तो मागता. ही देवाची शिडी संवसाराचें पाप काडटा ती. ह्या जेजून कुशालकान मोगान आपल्या जेवणाक आयज आमकां आपयल्या. सगळे आमी सुभागी. ह्या भितरूचे म्हाका फान पूण तुज्या उतरान म्हाका बरो. कोमयांच्या वेळार आमी गायन गावया. देव जाता मनशाचें काण. D7 पान 50. D7 पेज 50. देव जाता मनशाचें काण. देवा आमच्या बापा तुवें आमकां एका सदीच्या उण्यान दादोशी केलें. एका काळजाची एका मनाच्या आनी जावच्याक आमच्या मनान काळजां तुज्या मुखाच्या आत्म्यान बोर. हें आमी मागता तेच तुज्या पुताया जेरुशें नवीन सर्वेस्पोर तुमचे सगळे आसूं. सोडपोद पिता देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा आशीर्वाद तुमचेर घालून वचात. जिवितांत तुमच्या सदांच दुसऱ्यांक बरें करीत रावात. क्रिस्ताच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार जेजू आमचे मोदे धरून शेवटाचे गायन गावया. F7 पान 208. F7 पेज 88. जेजू आमचे मोदे